तियाची कूड घरांत सापडिल्ली. चली प्रतिसाद दिना ते पळोवन फामिलीन पुलीस आनी 108क फोन मारिल्लो. म्हापशें पुलिशेन घडणूक थळार धांव मारून पंचनामो केल्लो. सुरवातीक दुबावीत मरण म्हूण प्रकरणाची नोंद केल्ली. तिया नेमके मेले कशें हें कळपा खातीर तिची कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडून दिल्ली. तियाक नैसर्गीक मरण आयलें अशें पुलीस सांगतात खरें, पूण मुखारल्या तपासा खातीर दोतोरांनी तिचो विसेरा रिपोर्ट राखून दवरला. तेजे एक ते 17 वर्साची गर्ल ते रिया पदपूर तेजे आमी सद्या इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. तेजे आमी PM केला आतां. PMन तेजे आतां तेजो कॉज ऑफ डेथ तेजे आमकां रिजर्व दवरला पेंडींग CA विसरा एनालिसीस आनी ते जो आनी हिस्टोपॅथॉलॉजिकल रिपोर्ट आसा तेजे खातीर तेंच्यांनी पेंडींग रिजर्व. बट आमच्या हितूनच्यान तेजे सगळें आमी पयला ऑल एंगल्सान आमी तेजी इन्क्वायरी केला, रातभर केला, फूल नायट तेजे केला आनी तितून प्लस आमची फॉरेन्सीक टीम बी आमी थंय गेल्ले. एवरीथींग तेजे इच एंड एवरी एस्पेक्ट आमी चॅक केला आनी ते भुरगे आशिल्ले ते न्हिदलेलेच आमकां थंय आमकां हें मेळ्ळें, मृत्यूक मेळ्ळें आनी तितून आमी ताजे पंचनामा करून इन्क्वेस्ट पंचनामा करून ती बॉडी मागीर PM धाडून ते आतां तितून बॉडीचेर तरी कांय व्हडलेशें कांय एक्सटर्नल इंजरीज अशें कांय ना, नो एनी अशें कांयच हें ना, अनयुज्युअल कशें कांय ना. सो हितून आतां पळोवपाक गेल्यार आमकां एक्झॅक्ट कॉज ऑफ डेथ आमकां तो रावचें पडटलें की आजून कांय सांगूंक ना, बट आमी आमचें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.